नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी हिंदीचो ख्यात नट दिग्दर्शक गुरुदत्त हांगेले वळख दितस. सिनेमा निर्देशक, निर्मापक, नट, नृत्य निर्देशक आणि बरोवपी जावन आशिल्लो वसंत कुमार शिवशंकर पडुकोणेक सामान्य जावन गुरुदत्त म्हणून वळखतात. त्यांनी 9 जुलै 1925 इसवेंतू कर्नाटकाचे पडुकोणे गावांत जल्मलें. तांगेले बापाय शिवशंकरराव पडुकोणे मुखेल शिकोवपी आणि सावकार जावन आशिल्लें. आवय वसंती शिक्षकी आणि बरोवपी जावन आशिल्लें. तांगेले भुरगेपणांत जाल्लेल्या अपघाता उपरांत तांगेलें नांव गुरुदत्त पडुकोणे म्हणून बदल केलें. तांगेले प्राथमिक शिक्षण भवानीपुरांत जालें. उपरांत तांणी उदयशंकराले नृत्य शाळेंत नृत्य तरबेत घेतलें. गुरुदत्तान साबार 10 वर्सभर म्हळ्यार 1950 पासून 60 पर्यंत जनप्रिय सिनेमांत नटन निर्देशन केला. त्यापैकी 1957 इसवींतू प्यासा, 1959 इसवींतू कागज के फूल, 14वीं का चांद 1960 इसवींतू, 1962 इसवींतू साहेब बीवी और गुलाम खूब जनप्रिय आशिल्लें. त्यांनी 1951 इसवींतू गुरुदत्त फिल्म्स म्हणालो प्रोडक्शन स्टुडिओ आरंभ केलो. कलात्मक चित्रकर्त्यांत त्यांनी प्रख्यात आशिल्लें. त्यांनी प्रभात फिल्म कंपनींत काम केलां. त्यांनी मटवी काणी बरोवन दी इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिकेंत प्रकट केलां. आर पार, मिस्टर आणि मिसेस 55, CID, सैलाब असले जनप्रिय सिनेमांत नटन केलां. ऋषिकेश मुखर्जीले निर्देशनाचे मीना कुमारी नायकी आशिल्ले सांज और सवेरा तांगेले अंतिम सिनेमा. 1999 इसवींतू कबीर आणि नसरीन मुन्नी हांनी गुरुदत्ताले विशयारी गुरुदत्त ये लाईफ इन सिनेमा आणि 2006 इसवींतू युवर्स गुरुदत्त म्हळेले 2 आत्मचरित्र बरयलां. गुरुदत्तान निर्माण केलेले साहेब बीबी और गुलाम सिनेमाक BFJA प्रशस्ती, फिल्म फेअर प्रशस्ती, राष्ट्रीय सिनेमा प्रशस्ती, उत्तम नटन, उत्तम सिनेमा खातीर लाभला. 2004 इसवींतू तांगेले गौरवार्थ भारतीय टपाल चीट काढला. 2011 इसवींतू गुरुदत्ताले वयर केलेले डॉक्युमेंटरी फिल्म दूरदर्शनार प्रसार जाला. 2021 इसवींतू गुरुदत्त ॲन अनफिनिश्ड स्टोरी नावाचे बायोग्राफी यासर उस्मानान बरोवन प्रकट केला. 10 ऑक्टोबर 1964 इसवींतू त्यांनी आपले 39 प्रायेरी देवादीन जाल्लीं. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात नट गुरुदत्त हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.